शिरगांवच्या फामाद लयराई देवस्थानात नवरात्री सुरू जाल्यात। कोविडाच्या फाटभुंयेर बऱ्योचशो पारंपरीक कार्यावळी कुशीक सारून SOP पाळत हो उत्सव चल्ला। सध्या गोंयभर नवरात्रां जागोवपाक सुरवात जाल्या। शिरगांवा लयराईच्या देवळात ती चालू आसात। सगळे धर्मीक आनी संस्कृतीक विधी जायनात, पूण 10 दीस देवीचें दर्शन भाविकांक घेवपाची तरतूद केल्या। 9वे आनी 10वे दिसा दसरो मनयतले। पळया शिरगांवच्या नवरात्रांतले कांय खीण। सगळीकडे जो नवरात्र उत्सव आसा तो कालपासून सुरू जाता आणि 9 दीस आणि 10व्या दिसा दसऱ्याचो उत्सव। तरी आसतना बाकीच्या देवस्थानांनी जसो उत्सव आसता ताचे पेक्षा हांगा जरा मातसो वेगळो आसा। ही परंपरा आसा पयलीं पासून, कारण हे जे आतां तुमकां उत्सव मूर्ती जी दिसता भितर ती उत्सव मूर्ती ह्या नवरात्राक म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे सर्वसाधारण 400 वर्सां तरी जातली। आणि ताका लागून हे आमचे सोहळे आणि बाकीचे जे कितें तेन्नाची परंपरा त्या प्रमाणे ही जे मखर आसा ते सगळे गर्भकुडीन आसता। आतां जी उत्सव मूर्ती दिसता ताजेर माळो आसतात आणि ताच्या फाटल्यान आमचे सदांची जी मूर्ती कलश रुपी आसा ताजेरूय माळो आसता, म्हणजे आनीक घट म्हणून वेगळो ना। तर अशा प्रकारचे हो नवरात्र उत्सव हांगा चालू जाला काल पासून। काल सकाळी दनपारां 12 आमी मूर्ती दवरली आणि पुजेक सुरवात जाली। सकाळी जो सदांचो पुजा विधी, अभिषेक, लघुरुद्र जे कितें देव कार्य आसा ते सगळ्यांनी केलें आणि दनपारां ही मूर्ती बसून माळ घालून सुरवात जाली। आतां दररोज सांजचे किर्तन आणि आरती किर्तन आसता जे सगळ्या लोकांक भाविकांक आसता। भाविकांक सगळ्या लोकांक खबर आसा नवरात्र उत्सव हांगा जाता म्हणून, आणि आपापले कितें नवस आसा जे कितें मागणें आसा ते करपाक लोक गर्दी करतातूच। परंतु बाकी कडेन जे नवरात्र उत्सव जाता ते अशे भायर मखर आसता चौखार आणि उत्सवा पुरतेच, म्हणजे सांजच्या पुरती ही उत्सव मूर्ती दवरतात आणि कीर्तन जाल्या नंतर ती उत्सव मूर्ती काडटात। पण हांगा तशें ना। हांगा एक वैशिश्ट्य म्हणजे अशें की काल जी आमी घटस्थापने दिसा मूर्ती दवरल्या ती मूर्ती सतत 9 दीस हांगा आसतली आणि दसऱ्या दिसा दनपारां नैवेद्य दाखयल्या नंतर माळ परतून मागीर ही उत्सव मूर्ती काडटले। म्हणजे हाजो कितें जाता, भक्त लोकांक सगळ्यांक एक भाविकांक ताजे एक फायदो मेळटा की सकाळ पासून 8 सकाळीं जर आयलें जाल्यार तुमकां दर्शन जाता। ते रातचे आमचे धांग किर्तनाची आरती सकाळी 8 ते रातचे 10 पर्यंत सगळ्या लोकांक वेवस्थीत दर्शन जाता। ह्या मुर्तीचें हरशीं केन्ना दर्शन जायना। ह्या 9 दिसांक खंयच्या वेळेर सकाळीं हांवें म्हटलां तशें सकाळीं 8 ते गोवा 365 खातीर शिरगांवच्यान महेश गोवेकार।